नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. आज 30 परान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाच्या वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभरात खंयच्यो अश्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं आमचे सब एडिटर्सां कडल्यान आमी जाणून घेवया. सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. वेऊस वाठारांतली सीता पालकर ही जी जाणटी बायल आसा सद्या तिच्या घराची अवतिकाय जाल्ली आसा. तिचें घर सद्या मोडपाक पाविल्लें आसा आनी आतां जो पावस पडपाक सुरू जाता ताका लागून तांची जी ती घराची वणत आहा ती कोसळ्ळेली आसा आनी ती ह्याच स्थितीन ह्याच परिस्थितीन ती त्याच घरान रावता आनी तिचो आनी मेन म्हणजे तिचो जो चलो आसा तो थोडोसो मानसीक हितून मातसो सारको ना आनी ताका लागून तिणें तिका आनी तिजे कडेन खंयचोच अशें साधन ना की ती बाबा कामाक वचूं शकता या तिका कोणाचो आदार ना अशें कांयच ना. ताका लागून तिणें सरकारा कडेन मागणी केला की कितें तें आपल्याक मजत करची. तशेंच तिणें आनीक जी सांगलें तें म्हणजे सद्या आतां चवथ लागीं पावला. ह्या हितून आपूण कशी चवथ सेलिब्रेट करता अशें तिणें म्हणिल्लें आसा. ही जी बातमी तुमी सेनपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळय. दुसरी जी बातमी म्हणजे कुडपण जेटी वयल्यान आतां आयज इन्स्पेक्शन जालें. ह्या हितून सुमार 13 जाण आहा ते दुयेंती आतां सांपडलेले आसा. ही पुराय बातमी सेनपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. वेळूस वाठारांतली जी सीता पालकर जी आसा तिच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून तिच्या घराची वणत कोसळिल्ली आसा. तिका कोणाचोच आदार ना. तर फुडें खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान तिका मजत करची अशी तिची मागणी आसा. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आयज दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस आनी गोमंतकाचे संपादक संचालक आसा तांच्यानी ताची मुलाखत घेतली आनी तेतून तांणी एक असो खुलासो केला की जी काँग्रेसी मदीं जी धुसपूस जी सुरू आसली जे फाटल्या 2 वर्सां पयलीं जे काँग्रेसींतले कांय आमदार जे फुटीर आमदार आसा 8 ते काँग्रेसींतल्यान भाजपात येयल्यान तांच्या मदीं जे हल्लाले पूण अशें जाहीरपणान कोण उलोवन दाखयनासले की काँग्रेसी मदीं धुसपूस सुरू आसा. पूण आयज तांणी जो कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस आसा ताणें जाहीरपणान उलोवन दाखयला की जे काँग्रेसीचे गोंयचे जे फुडारी आसा ते जे गोंया संबंदी जे म्हत्वाचे निर्णय घेवपाचे आसात ते घेतना खंय आपल्याक विश्वासात घेना असो तरेचो गंभीर आरोप तांणी केल्लो आसा. ही एक म्हत्वाची बातमी जाली. आनी दुसरी म्हणल्यार धोकोदायक कोयर निर्माण करपी उद्योगीक कंपनीनी त्या कोयराचो विलो लावपा खातीर जो फोंडेचो जो एनवो केर आसा तातूंतलो तो प्लांट आहा पिसुल्याचो तातून दिवचो तो जो कोयर आसा तो ताचो विलो लावपा खातीर अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलेलें आसा. तशेंच तांचो जो कोयर आसा तो गोंया भायर धाडचो न्हय आनी जे इलिगल पद्दतीन आपलो जो कोयर आसा तो डंप करता खंयच्या दुसऱ्या वाठारांत तांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्लेली आसा. आनी तिसरी बातमी जी म्हळ्यार काल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून ज्येश्ठ फुडारी म्हळ्यार गृहमंत्री अमित शाह आनी JP नड्डा हांची भेट घेतली आनी त्या वेळार तांच्यांनी वेगवेगळ्यो राजकीय चर्चा केल्यो. तशेंच उदरगतीच्या कामा संबंदीत तांणी चर्चा केलेली आसा आनी गोंयकारांक परवडपाच्या दरात घरां उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार सप्टेंबरांत म्हजें घर येवजणेचो शुभारंभ करतले आनी ह्या शुभारंभ करपा खातीर ह्या येवजणेचो अमित शाह गोंया येतलो अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिलेली आसा. तर ह्यो तीनूय बातमी तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस. आज दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी गोमंतक कार्यालयात भेट दिली. तर सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत तांणी कांय म्हत्वाची विधानां केल्ली आसात. खंयची ती पळोवपा खातीर मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटिन पळयात. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात सध्या मांस व्यापाराचो
मांस व्यापारी संपार केल्यात देखून दोनूय राज्यांतल्या मांस व्यापाऱ्यांच्या संपाक लागून गोंयांत गोमांसाचो तुटवडो निर्माण जाला देखून गोंयांत गोमांसाची मागणी वाडत आसा मात मागणी प्रमाण पुरवण जाल्ली ना देखून सद्याक गोमांसाची गरज भागोवपा खातीर आंध्र प्रदेशांतल्यान कांय जनावरां हाडटात मात हातूंतल्यान गोंयची गरज भागोवप शक्य ना अशें कुरेशी मांस वेपारी संघटनेचो उपाध्यक्ष शेख शबीर वेपारी हांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार येता त्या 27व्या विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस हेर पक्षा वांगडा खास करून रिव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा युती करतले की ना हो निर्णय योग्य वेळार घेतले. गोंयचे काँग्रेसीचे फुडारी एकठांय येवन हो निर्णय घेतले अशें दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगिल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो आतां मेरेनच्यो कांय म्हत्वाच्यो अपडेट्स. आनीकूय बातम्यांक लागून 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाच्या वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया